गोवा मायल्स ॲपा वरवीं कदंबा बशींच्यो तिकेट्यो बूक करपाक सुविधा सुरू जाल्या, पूण ही सुविधा सामकी जाग्यार पडपाक मातसो वेळ लागतलो. देखून हो ॲप महामंडळाचें मनीसबळ कमी करचें ना. तिकेट बूक करपा खातीर बसीन कंडक्टर आसतले. कदंबा येरादारी महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें, जाणट्या लोकांक ऑनलायन तिकेटी बूक करपाक जमचें ना, देखून तांकां कंडक्टर लागतलेच. फुडें ॲपात जशी जशी सुदारणा जातली तेन्ना कंडक्टरा बाबतीचो निर्णय घेतले अशें तुयेकार म्हणटा. कदंबाच्यो सेवा डिजिटल जाल्यात. गोवा मायल्स ॲपाचेर तिकीट बूक जातली आनी पेमेंट ॲपा वरवीं करपाक मेळटलो. ॲपाचेर बसीचें ट्रॅकिंग जातलें आनी बसीचो वेळ आनी सुवात ॲपा वरवीं कळटली अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें. सध्या आमी हे सुरू करता डिजिटल हे बी करपाचें ॲप डावनलोड करून ते हे करचें पडटा. सो काही प्रमाणान जे सगळेच करपाक शकना, जे जाणटे लोक बी आहा ते ॲप डावनलोड करून तिकीट बूक बी करपाक शकना, त्या खातीर कंडक्टर बी म्हणटाले जे सध्या तरी जाय पडटलेच. ते 100% लोक ते डिजिटलाचे म्हणजे ॲप डावनलोड करून ते करतले अशें जावपाक शकना. त्या खातीर कंडक्टर हे बशीचेर जाय पडटले. हळूहळू ते मागीर इम्प्रुवमेंट जातकूर मागीर पळोवपाक शकता जाय पडटा काय ना ते. आतां सर सिस्टम कशी आसतली ॲपाची आतां बुकींग करपाची कशी अजून क्लॅरिटी ना कोणाकूच. बरोबर. आता सध्या नवेच आमी सुरू केला, म्हणजे हळूहळू तेजी पब्लिसिटी जावपाक जाय, लोकांनी ते ॲप डावनलोड करपाक जाय, लोकांनी ते पयशे आपल्या मोबायला वरसून ते ट्रान्सफर करपाक जाय. हे मातशें सिस्टम जावपाक थोडो वेळ लागतलो, पण हळूहळू जातले. आमी सुरवात केल्या. कसली गोष्ट पयलीं सुरवात करतना खूब डिफिकल्टी आसता, पूण ते रोखडेच सक्सेसफूल जायना. तर हळूहळू ते सक्सेसफूल जावपा खातीर आमचे KTC कर्मचारी वर्ग सगळे तितून हेल्प करून आनी ते गोवा मायल्साचे जे कितें तेंचे कडेन टायप आहा म्हणजे तेय लोकांक हेल्प करून ते सुरू करतले आमी. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की त्या ॲपाच्या वरवीं बाकीच्यो खुबश्यो फॅसिलिटी लोकांक मेळटल्यो. आमची आतां बस आतां खंय आसा, केन्ना येतली, त्या प्रमाणे लोकूय आपले समज अर्दे वर आपणाक आतां बस टायम येवपाक जाता, अर्दे वरा भितर आपलें कितें काम करपाक शकता. आतां टायमार येवन बस स्टँडाचेर उबो रावन ती बसीन बसून वचपाक शकता. इवन ताका समज दिसता की मदीं वयतना वाटेर आपलें आनी कितें काम आसा, तो थंय देंवन तेच तिकेटीचेर तो 2 वरां भितर दुसरे बसीचेर वचून तो आपलें काम करून दुसरे बसीर बसून वचपाक शकता. हे एक सुरवात आसा. ही हळूहळू ही जातली. म्हाका दिसता आमी एक बरी सुरवात केल्या आनी हे जावपाची काळाची गरज आसलेली. कारण केन्ना केन्ना लोकां कडेन मोडचे पयशे बी आसना, कंडक्टरा कडेन मागीर ते दिवपाक टायम वयता. अशें केन्ना केन्ना बसीन झगडी बी जाताली. ती सुद्दां आतां खंय तरी कमी प्रमाणात जातले, कारण लोकांक आपल्या ॲपाचेर सगळे म्हणजे मोबायलाचेर सगळे पयशे बी तो दिवपाक शकता. सो एक बरें पावल कदंबान हें उचललां आनी म्हाका दिसता हें सक्सेसफूल जातलें फुडें. सरकारान हैदराबाद सावन लायटीचेर चलपी 100 बसींची ऑर्डर दिल्ली आसा, पूण तांकां लागपी बॅटरी भायल्या देशांतल्यान येता, देखून तांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान ह्यो बशी गोंयांत येवपाक कळाव जाला. कदंब महामंडळ येता त्यो नवीन बशी सगळ्यो लायटीच्यो घेवपाक ना. गांवगिऱ्या वाठारांत चार्जिंगेची सुविधा उपलब्ध ना, देखून महामंडळान कांय डिझलाचेर चलपी नवी बशी ऑर्डर केल्यात अशी माहिती तुयेकारान दिली. सध्या आमचे कडेन एक आमच्यो 100 बसी आमच्यो त्यो KTC इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आहा, त्यो हैदराबाद कंपनी कडेन दिल्ल्यो ऑलेक्ट्रा. सो त्यो तेंचे थोडे बॅटरीचे कितें तरी प्रॉब्लेम्स आसा. ते बॅटरी तांकां अवेलेबल नासल्या कारणान त्यो आमकां मेळपाक मातसो डिले जाल्ले कडेन आमच्या ऑफिसांसून तांकां लेटर गेल्ले कडेन आसा की तुमी जे टायमा भितर बसीज आमकां दिवना म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आपली डिफिकल्टी आमकां कळयले कडेन बॅटरीचे मातशे प्रॉब्लेम आसा. तांकां त्यो बॅटरी मातश्यो व्हडल्यो लागता आनी त्यो आउट ऑफ इंडियासून त्यो बॅटरी येता, त्यो मातशे डिले जाल्ल्या कारणान त्यो बसी आमकां पावपाक मातशे टायम जाल्ले कडेन आसा. निदान फुडल्या 1-2 म्हयन्या तरी बसी आमकां त्यो पावतल्यो. आतां बशी ऑर्डर करतले आमी फक्त इलेक्ट्रिकूच KTC हे करतले, डिझलाची आमी आतां सध्या थोड्यो बशी घेवपाचे केले. आमी टेंडर बी जाला आमचे. कालच्या पयरच्या पेपरार बी ते बॉडी बांदपाचे बी टेंडर ते सगळे आमी पेपरार बी दिल्ले कडेन आसा. सो डिझली बशी कित्याक आमच्या गोंयांत सध्या सगळेच बशी इलेक्ट्रीक बसी आमी अश्यो ग्रामीण भागांत बी इलेक्ट्रीक बसी वचना, त्या जाग्याचेर त्यो डिझल बशीच वयचे पडटा. त्या खातीर थोड्यो डिझली बशी घेवच्यो पडटा. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.